खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या लंच टायम न्यूजाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स। म्हजी बस येवजणेंत आस्पाव जायत जाल्यार बस वेवस्था जातली सुरळीत, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। सदच्या जाग्यार बसचे न्हय अशें मडगांव पालिकेन सांगिल्ल्यान पारंपारीक भाजी विक्रेत्यांनी मंत्री दिगंबर कामत हांची घेतली भेट। विक्रेत्यांक भायर काडचे नात, कायमस्वरुपी सुवात दिवपाचे करतले यत्न, कामत हांचें आश्वासन। कारापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा वयल्यान आत्मदहन करपाचो निर्णय निमाडो नागा साधून घेतलो फाटीं। नागा साधून आत्मदहन करीत म्हूण पुलिसां सयत हेर सरकारी यंत्रणांचेर आयिल्लो ताण। सत्तरीत गचगशार विद्यार्थ्याक बुडून मरण येवपाच्या प्रकरणाविशीं शिक्षण खात्यान दीप विहार हायर सेकंडरीक धाडली कारणां दाखले नोटीस। ट्रॅकिंगाचें नियोजन, शिक्षकांची देखरेख, सुरक्षेच्या वेवस्थे संबंधी 3 दिसां भितर स्पश्टीकरण दिवपाचो दिला आदेश। केप्यां 2 वेगवेगळ्या सुवातेर रस्तो अपघात, 3 गोरवांक आयले आगताक मरण, गाडयेन नेटान धक्को दिल्ल्यान घडली घडणूक। आनी गोंयांत एसटी राजकीय आरक्षणाची मागणी करपा खातीर हजारांनी आदिवासी भाव माद्दोवच्या उट्टा महामेळाक आयले एकठांय। मुख्यमंत्र्यान आपल्याक थिंक टँकाचेर कुड्डेपणान रावचे न्हय आदारून आमदार गोविंदाचें थेट आव्हान। आतां खबरो विस्तारान। केप्यां तालुक्यांतल्या 2 वेगवेगळ्या रस्तो अपघातांत 3 गोरवांक आगताक मरण आयले। शुक्रवाराक सकाळीं आमोण्या जंक्शन आनी पोरण्या केपें पुलीस स्टेशना लागीं हे अपघात जाले। गाडयांच्या धपक्याक गोरवांक मरण आयल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। ह्या घडणुकाक लागून रस्त्यार भटक्या गोरवांचो प्रश्न आनी गाडयो चलोवप्यांच्या जिवाविशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला। ही एनिमल्स असतात न्हू ती मनशां भाशेन तेंची कुयदाद घेवंक जाय आनी आमी कुयदाद तेंची घेयनाय। रस्त्यांचेर गायो सगळ्यो पडल्यो आसतात तांकां बरें कोण केअर करना हे दीस इज अ फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। म्युनिसिपालिटी आतां म्हणटा कावन्सिलर्स वा कोण नाय, बट कोणेय जाल्यार रिस्पॉन्सिबल जावपा जाय। हे रस्त्यार गाय बसताय भोंवताय तांकां टेक केअर करपाक कोण एक आहा न्हू मनीस कोणूय जाल्यार आहा तांकां टेक केअर करपाचो। तेगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तांणी केलो ना, कित्याक केलो ना ताणें कोण तो त्या मनशाक क्वेश्चन करूंक जाय कित्याक दिस इज व्हेरी सॅड। ते पुअर एनिमल्स ते मारले ते भायर आतां। दिस इज व्हेरी सॅड। दिस इज फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आय थिंक हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जावन एक आमचे पोलीस स्टेशना कडेन ओल्ड पोलीस स्टेशना कडेन कॅनरा बँके कडेन आनी 2 हांगा युनियन बँके कडेन ते सायडीन। पूण आमी जे कितलेशे व्हिडिओ घातले हे गोरवांक रातचे खंय तरी तांकां शेल्टर दिया अशें म्हणून म्युनिसिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट केली। आयदनां हाजे कितलीशी व्हिडिओ घातली। ते जाता कितें रातचे हांव 12 12:30 1 बीन हांव भायर सरता ट्रॉलर बीन आयल्यार कित्याक वाचयता म्हणून म्हाका दिसता खंयची तरी गाडयेन स्पिडीन तांकां मोगून गेला अशी मडगांवच्यान आयला नाजाल्यार हांगच्यान गेल्या कळ्ळें। तर हांव मागता आमचे पुलिसा कडेन पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन केपेंचे तुमी CCTV पळोवन हो पळय कोण पळय हेका पळय ते एक्सिडेंट करून गेला पळय न्ही तांचेर तुमी इन्वेस्टिगेशन करचें आनी ताका तुमी ताचेर एक्शन घेवचें। कित्याक काय म्हळ्यार ते सगळे CCTV बीन आसात युनियन बँके कडेन आसा मागीर कॅनरा बँके कडेनूय आसा। हांव ती म्हणटा गोरवां म्हणटा ती मनजात ती रस्त्यार येताच पूण रातची पळय गाडी पळय अशे तरेन पळय स्पिडीन वयता पळय थोडे ट्रक बीन हेवी पूण म्हाका दिसता कोणे तरी तांकां ते डॅश मारून गेला कोण तरी रातचे पळय ते सगळे पिवन चलयतात। तर हाजेर मातशें इन्वेस्टिगेशन करचें आनी ते कोण तो तेणी मातशें आयडेंटिफाय करून ताका एक्शन घेवचें अशें म्हणून हांव मागणी करता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक।
सत्तरीतल्या तोणेर घसघशार 17 वर्साचो राहुल बिंद या विद्यार्थ्याक बुडून मरण येवपाच्या प्रकरणाविशीं निमणे शिक्षण खात्यान दीप विहार उच्च माध्यमीक विद्यालयाक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. ट्रेकिंगाचे नियोजन, शिक्षकांची देखरेख तशेंच सुरक्षेच्या व्यवस्थे संबंधी 3 दिसां भितर स्पश्टीकरण दिवपाचो आदेश दिला. समाधानकारक जाप दिवंक ना जाल्यार कायद्या प्रमाण खर कारवाय करपाची शिटकावणी शिक्षण खात्यान दिल्ल्याचें कळटा. कांय दिसा पयलीं मुरगांव दीप विहार उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या 25 विद्यार्थ्यांचो पंगड सत्तरी तालुक्यांतल्या सावड्डे पंचायत क्षेत्रांत येवपी तोणेर काजरेधाट ह्या घसघशार ट्रेकिंगे खातीर गेल्ले. त्या वेळार ह्या घसघशार राहुल बिन ह्या विद्यार्थ्याक बुडून मरण आयिल्लें. ह्या प्रकरणा विशीं शिक्षण खात्यान दीप विहार हायर सेकंडरीक आतां कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. ट्रेकिंगचें नियोजन, शिक्षकांची देखरेख तशेंच सुरक्षेच्या वेवस्थे संबंधी 3 दिसां भितर स्पश्टीकरण दिवपाचो आदेश खात्यान दिला. तशेंच तांच्यांनी समाधानकारक जाप दिवंक ना जाल्यार संबंधीत कायद्या प्रमाण खर कारवाय करपाची शिटकावणी शिक्षण खात्यान दिल्या. मजगतीं ह्या प्रकरणा विशीं वाळपय पुलिसांनी 4 शिक्षक आनी 2 टूर ऑपरेटरां आड गुन्यांव दाखल करून तांकां अटक केल्या. ह्या ट्रेकिंग वेळार गरजेची परवानगी नासतना रान वाठारांत प्रवेश केल्ल्याचें सांगकार आयला. ट्रेकिंगचें आयोजन, देखरेख करपाची जापसालदारकी मुख्याध्यापक वा प्राचार्यांनी खंयच्या शिक्षकाचेर सोपयली. तशेंच ट्रेकिंगेचें आयोजन आनी वेवस्थापन योग्य रितीन करपाक अपेस आयिल्ल्यान शाळेच्या वेवस्थापन समिती आड कारवाय कित्याक करची न्हय हाची म्हायती खात्यान मागिल्ल्याचें कळटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कारापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा वयल्यान आत्मदहन करपाचो निर्णय निमाणो नागा साधून फाटीं घेतला. आंदोलनकर्ते आनी बरे मागप्यांनी केल्ले विनवणे उपरांत नागा साधून निर्णय फाटीं घेतलो. नागा साधू आत्मदहन करीत म्हण मतींत घेवन पुलिसां सयत हेर सरकारी यंत्रणांचेर मात ताण आयिल्लो. तुमकां 8 दीस मेळटले आनी 8 दिसां भितर आतांच हांव सरकारा कडेन आतांच न्यूज पावयता. 8 दीस भितर हे शांतादुर्गे सोपूत घेवन सांगता, हो मनीस, ह्या मनशान एक विडो उचललेलो, हे कारापूरकाराक न्याय मेळचो आनी पूर्ण जनता जी आयज रस्त्यार देंवल्यात तांकां न्याय मेळपा खातीर हांव स्वताचें आत्मदहन करतलो. फाल्यां अशें जावपा जायना, हांव हांगा येवना. हे कोण रे? हे कितले जाण आहा? हांवें कितें केलां? चोयलां? कित्याक म्हाका टच करतले? आजून पर्यंत म्हाका कोणूच टच करपाक शकना. जो पर्यंत हांव अग्नी पेटयना. करपाक शकता? हांवें कायदो हातांत घेतला मागीर पण तुम्ही करूंक जायना. तुम्ही आता साधू सांगता. अरे तुका एक सांगता, ह्या जगार सगळे फटींगपणात फोटिंगपणा आसा, पण ते फोटिंगपणा आम्ही त्या दुसऱ्या तरी म्हाका इतलेच प्रूफ करपाक जाय आशिल्लें हांगा येवन. हांव भितरून न्ही, आजून सुद्दां तुमकां सांगता, आजून सुद्दां मिडियाचेर सांगता, पोलिसां उजीर सुद्दां हांव आतां तेल काडलेली पयली लिपोवन दवरला. आम्ही तेगे लिपोवन दवरले. आम्ही तेका आत्मदहन करपाक दिना, कारण हे फोटकिरे सरकाराचे कांयच वचचे ना. आमचो गोंयकार भाव आमकां ना जातलो. बरोबर. अशें म्हण तुका एक सांगता, आयची रात गेली, हेंकां फाल्यां परत नाचयतलो हांव. खंय नाचयतलो कळपाना. ते तांकां नाचोकूच जाय कळ्ळें तुमकां. कारण तुम्ही ना इतले लोक आता हे केन्नाच रावना आसले. तुम्ही आमचे थंय बसून फकाण उडयला आनी थोडे अशे हांगा मनीस आहा तुमचे भितरले, कळ्ळें? हे आंदोलन इलेक्शनात जिखलं जाय थंय पावोवपाचे आनी तांकां आज दवरला. टायम येतलो म्हाजे कडेन, हांव तकलेन सटक. म्हाका हांगा बसलेले कडेन कोणा घरा चूळ लावपा जाय घालपाक म्हाका कळटा. आमचे कडेन तितली विद्या आहा, पूण आमी सध्या तरी योग्य आहा. कित्याक पळयतालो 2 म्हयने हांगा येवना. तुम्ही लोकांक कितले नाचयतले? लोक रस्त्यार ना येवबायलो. तुम्ही मोबायलार आमी हांगा आयले, आमी कितें उलयतात आमकां ग्रुपांतल्यान काडपाक. कितें वायट केल्लें कारापूरच्या आमी? केन्ना तुम्ही उलना? तुम्ही लोकांक उल मारप न्ही. आणि हे सगळे असतले जे बाकीचे ऑफिसर जे आसा ते असतले. बाबान केन्ना डेप्युटी कलेक्टर लेटर केले की आपण आत्मदहन करतलो म्हणून आयज, पूण कलेक्टर हांगा ना. म्हणजे हेचो अर्थ असो जालो हांगा नाटकां चालल्या तशी. तांकां काय पडून गेले ना.
फकोडा करतात ते प्रोटेस्ट करपाक जाय आमकां उकलून भारी व्हरतात तर ते चोर आम्ही या तर शाल्या आम्ही वयता आम्ही या. आम्ही या. एक मिनिट आता कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता सरकारी कोण कर्मचारी जो कोण आसा पळय जो रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटी आहा तेणी जबाबदारी घेवनी ही फुडली जाल्यार फाल्यां सकाळी हांगासर कोणाचेर कंप्लेंट जावपाक जायना जे कितें कायद्या प्रमाणे तेंच्यांनी कितें करपाक जाय करून आमी वयता आनी हेच्यात तुमी मिडिया आसा तुमी विचारा जो कोण मामलेदार आहा जावं डेप्युटी कलेक्टर येयला हांगा तेका विचारा कितें तें आमी लोक वयता आनी जबाबदारी तेका घेवनी एका मनशाचेर कारणा शिवाय कसले कंप्लेंट बी येवपाक जायना सिंपल गजाल. गोंयांत एसटी राजकीय आरक्षणाची मागणी करपा खातीर हजारांनी आदिवासी भाव म्हाड्डोळच्या उट्टा महामेळाव्याक एकठांय जाले. सरकारान बेगोबेग आरक्षणाची अंमलबजावणी करची अशी मागणी केल्ली. आमदार गोविंद गावडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक आपल्या थिंक टँकाचेर कुड्डेपणान आदारून रावचे न्हय अशें थेट आव्हान दिलें. मजगतीं फुडल्या 2 म्हयन्यांत आरक्षणाची अंमलबजावणी करची आनी येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत एसटीच्या 4 आमदारांची वेंचणूक जावपाची वाट मेकळी करची अशी मागणी उट्टाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हांणी केल्या. माड्डोळा मैदानाचेर जाल्ले उट्टाचे एसटी राजकीय आरक्षण मेळाव्याक सुमार 3000 लोक हजर आशिल्ले. 6 ऑगस्टाक जारी केल्ल्या एसटी आरक्षण अधिसुचोवणेक येवकार दिताना उट्टाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीपान फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर सरकारान कळाव करिनासतना आरक्षणाची अंमलबजावणी करची अशी मागणी केल्या. तशेंच येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत एसटीचे 4 आमदार विधानसभेत पळोवपाचो संकल्प ताणें उक्तायला. मजगतीं आमदार गोविंद गावडे हाणें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां लक्ष करून आपल्या भोंवतणच्या थिंक टँक अशें म्हणटा त्या सल्ल्याचेर कुड्डेपणान आदारून रावचे न्हय अशें सांगलें. आमचें मत आनी आमचे हुस्के तितलेच म्हत्वाचे अशें गावडे हाणें स्पश्ट केलें. एसटी समाजाची 12 मागण्यो पुराय जाय मेरेन संघर्श चालूच उरतलो अशी थेट शिटकावणी उट्टान दिल्या. जे मागीर केंद्र सरकारांतले गडी आसूं जाल्यार म्हजे गोंय सरकारांतले सवंगडी आसूं हात जोडून विनंती करता की युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स अर्थात ह्या गोंयच्या आदिवासी समाजाक ग्रँटेड धरचे न्ही होच ह्या निर्वाळीचो सल्लो ह्या सभेंतल्यान तुमकां दिता आसतनाच तुमकां मुखा वयली जो प्रक्रिया जो प्रोसेस जो तुम्ही मुखार व्हरपाक जाय माळशेन तुमकां बुद्ध दितली कारण माळशेन आमकां दाखोवन परीक्षा घेतिल्ली आसा का माळसा सुद्धा परीक्षा घेता. अरे वरुण राजाक तेणी ह्या धर्तरेचेर धाडलो पूण तुम्ही केन्ना उठले ना म्हणजेच हो सरकाराक संदेश आसा आमी जो पर्यंत उठपाना तो पर्यंत आमचो हक्क तुम्ही आमकां दिवपाना. आणि म्हणूनच परत एकदा तुमकां हांव शुभेच्छा दिता आसतना ह्या माचे वेल्यान सगळ्यांक देव बरें करूं आसतना तुमकां सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटलो म्हणजे हे सांगाती आसात त्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटलो. घडये आमच्यातले काही नासतले आसतले काही जाणांक प्रोटोकॉल लागिल्लो आसा तो प्रोटोकॉल आमी असोच मुखार व्हरोया पूण गोविंदा गावडेक मात केन्ना तो प्रोटोकॉल लावपाना हे म्हजे सभे मुखार तुमचे उतर दिवन हांव परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. जय हिंद जय गोवा जय आदिवासी. आमकां तुमची भीक बीक कांय नाका रे आनी आमकां काणयो सांगू नाका. आमकां जाय वस्तुस्थिती आमकां जाय निकाल. हो निकाल तुम्ही जाता तितले पर्यंत मुखार व्हरचो. आमी तुमच्या बरोबर तटस्थ उबे आसात. जंय जंय थंय तुम्ही आपयताले थंय थंय आमी तुमचे कडेन जितले संख्या लागतले तितली संख्या घेवन आमी तुमचे मुखार घेतले. येवूय ह्या सभेंतल्यान आमी तुमकां सरकाराक सांगपाक सोदतात अशें चिंतू नाका. आनी गोंयचो मुख्यमंत्र्याक हांव एज अ मित्र म्हणून सांगपाक सोदतां की अशें चिंतू नाका तुजे भितरले काही जण ते जल्ले बिल्ले आसतले पळय न्ही ते सोडून दी. परत एकदा हांव सांगता तुमच्या बरोबर आमचे जनजी आसा आसतले जनजी हे सगळे करपा खातीर तुम्ही दोतोर मुख्यमंत्र्या बरोबर आसतले आणि उठाचे खडेगाचे खामे सुद्धा आसतले. जो कोण आमच्या वाटेर विनाकारण घेतलो त्यांच्याच वाटेर वचून त्यांची वाट लायले बरं आम्ही आमच्या वाटेर केन्नाच परतोपना. आज परत एकदा संदेश होच उठा आणि संपूर्ण आदिवासी समाजाचो जनसमुदाय तुमकां दिता. आज 13 तारीख गेल्या वर्सा 13 तारखेर आमकां हे आरक्षण दिवचें म्हणून बिल पास जाल्लें. एकूच 4 वळीचे लेटर काडपाचें आसलें इलेक्शन कमिशनान सांगपाक की वता
ज्या ज्या जाग्यार जास्त लोक आसा त्या मतदारसंघात पहिल्या त्यांना ते आरक्षण दिया म्हणून हे काढून सरकारान. आणि आता पळय आम्ही सगळ्यांनी हांगासर 13 तारखेचो आम्ही हांगा जो आंदोलन हे करतले म्हणून हे दिल्या बरोबर घोषणा दिल्या बरोबर 6 तारखेर आसा ते कितें काढले ते नोटिफिकेशन काढले की त्यांना ऑर्डर दिवपाक इलेक्शन कमिशनाक चला लागत तुम्ही गोंयान वता म्हणून. हे कसले बळ? युनिटी चेंबर, युनिटी हे आमची एकच मता सांगता. ते हे बलिदानाचे फळ आसा, ते हे मंगेश आनी दिलीपाचे फळ आसा. जेणे जेल भोगला, जेणे जेली गेले, जेणे कश्ट काढले, ते सगळ्याच्या प्रयत्नांतल्यान आज आमकां कांय गोष्टी मेळ्ळ्यात. आमी उठाया संघटनेन कॉल दिल्लो, आमकां 12 मागण्यो ज्यो आसात त्यो 12 मागण्यो पूर्ण करपाच्यो. आनी हे 23 वर्सां प्रत्येक गोष्टी आमकां संघर्श करचो पडला, प्रत्येक गोष्टीक आमकां भावा भयणीक रस्त्यार हाडचें पडला. आजही सो हक्काचो अधिकार जो आसा तो मेळोवपा खातीर सुद्दां आमकां खूब वायट दिसता, खूब वायट दिसता. तुमी ह्या पावसा भितर सुद्दां हो अधिकारा खातीर झगडपा खातीर रस्त्यार येता. लोकशाही खंय आसा? लोकशाही खंय आसा? बाबासाहेब आंबेडकराचें संविधान खंय आसा? जे बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधानानुसार ट्रायबल लोकांक जे अधिकार मेळपाक जाय ते अशे संघर्श करून, अशे पावसा भिजून, अशे ही पाळी येवप हेजे सारकें म्हाका दिसता दुर्दैव ना. भावांनो आनी भयणीनो, आमी केन्नाच फाटीं सरची ना. ह्या उठाव संघटनेचे उतर जे आज हांगा तुमकां युनिटी पळोवपाक मेळटा. हांव सजमतां आमी सगळीं एकठांय रावन जे आमचे जे एसटी रिजर्वेशन असेंब्लीक जावपाक जाय ते जातले आनी सीएम हे करून दितले. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकर. सदच्या जाग्यार बसचें न्हय अशें मडगांव पालिकेन सांगल्या उपरांत पारंपारीक भाजी विक्रेत्यांनी आमदार आनी मंत्री दिगंबर कामत हांची भेट घेतली. विक्रेत्याक भायर काडचे नात अशें मंत्री कामत हांणी तांकां आश्वासन दिलां. तशेंच ह्या विक्रेत्यांक कायमस्वरुपी सुवात दिवपाचो यत्न करतलो अशेंय तांणी आश्वासन दिलें. क्लियर म्हजो थिंकींग क्लियर आहा. एग्रीकल्चरल हे तांकां लागून जगलां गोंयांत. कोणी कितें सांगू, दे आर कंटिन्युअसली डिपेंडींग ऑन द एग्रीकल्चर इन्कम. ते कितें कितें रोयतात, कितें कितें करतात आनी आपलें पोट भरतात. थंय तांकां मार्केट मेळना. हांवें एग्जाम्पल दिलें, चिबडां मोठी जाली थंय तुका 5 रुपया मागले, हांगा तांकां 20 रुपया मेळटले. घोसाळी आनी कितें ते हांगा घेवन येता, सिजनल कितें आसा ते हांगा हाडून विकता. ती आतां बसना, ती खूब तेंप जालो बसता. सो तांच्या खातीर सेपरेट एक अरेंजमेंट करपाची हांवें एक्सप्रेस केली आहा. इनफॅक्ट हांवें आतां एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां, हांगा जेन्ना मल्टिपल पार्किंगाचो कन्सेप्ट जातलो थंय सुद्दां जर आमी तांकां कितें ल्हानशें बांदून एक थोड्या 15-20 जाणांक एकोमोडेट करपाक शकता, वी शूड एकोमोडेट. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी आवर गव्हर्मेंट टू प्रोटेक्ट दॅम. तांकां आवय बापूय कोण ना, तांकां प्रोटेक्ट करपाक हांव शकना जाल्यार मागीर हांव मंत्री कित्याक? हें म्हजो थिंकींग सामकें. प्लॅन फायनलायज करपाक जाय, हें करपाक जाय. थंय हांवें तांकां ऑलरेडी सांगलां तांकां सगळें प्रोवायड करपाचें. तो प्रश्न ना. हांव तांकां रस्त्यार उडोवपा ना, इतली गॅरंटी हांव सध्या तांकां बसपाक दितले तुमी? सांगलां ना हांव पळय, तुमचे मुखार सांगलां, एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां, चीफ ऑफिसराक सांगलां. तांकां आसा थंय बसली, तांचे कडेन मेतेर जायनाका. वील बी ट्राय टू हेल्प बाय रिएक्ट. अस्तित्वात नाशिल्ल्या 9,525 गिरायकांची 12 कोटींची वीज बिलांची थकबाकी माफ केल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. बिरेस्तारा मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. हेरूय मंत्रिमंडळाच्या बसकेत म्हत्वाचे निर्णय जाले. वॉटर सप्लाय बिलिंग जे असले पळय अकॉर्ड फॉर द एप्रुवल हे डिजन ऑन दी स्पॉट बिलिंग ताका आमी कंटिन्युएशन दिता. सायबर कॅट टेक्नॉलॉजी हेका बिलिंग कंटिन्युअसली ते करीत आसा. आमचे ओल्ड continuation for 1 year. It is an old non-existing consumer record system in the current SAP billing system at nullification for the areas amounting ₹12 crores. हे existing होत ना अशा लोकांक हे माफ केल्ले बिल. Electricity. One post in the consultant in the anesthesia department in the plastic surgery on the contract basis. Goa Medical College. Allotment of the land of the 2,729 from the WRD department to the Jyoti School of the Children with the Autism, Davarli Salsedanga sir, for the 40 years lease. Autism children khatir, normal rate itani land lease dita. Finalization of the sanction strength of the library staff in the government degree colleges and polytechnic. Common cadre for the group C and D employees under the Collector North, Collector South and Collector and Kushavati district. It is in procurement of the land in front of our ITI 7,922 कुडचऱ्या काकोड्या ITI च्या समोरची लँड आमकां वचपा खातीर ते प्रॉब्लेम आशिल्लो म्हणून ती परचेज केल्या आमी.
2 posts of the assistant professor in physiotherapy in allied health science course in the Department of Orthopedic Surgery on the contract basis in the Goa Medical College. Reservation and recruitment related economically weaker section EWS category from the Directorate of the Social Welfare to the Department of the Personnel व सब्जेक्ट पयली सोशल वेलफेराकडे आशिल्लो तो आता पर्सनल डिपार्टमेंटाकडे गेलो. गोंयांतल्या उतिकाय जाल्ल्या रस्त्यांची आता राज्यभर तपासणी जातली. भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी सगळ्या अभियंत्यांक चाळण जाल्ल्या रस्त्यांची सविस्तर मूल्यांकन करून 2 दिसां भितर अहवाल दिवपाचे निर्देश दिल्यात. ह्या अहवाला उपरांत बेगोबेग दुरुस्तीची गरज आशिल्ल्या रस्त्यांची निवड करून गरजेचे उपाय करतले. कसल्या रस्त्याक बोवाळ जालो पेडण्या वास्को ज्या ज्या जाग्यार म्हाका कोणें फोटो धाडला ते आमी रेक्टिफाय करता. काल रातचो हांव पर्वरे गेला. पर्वरेच्या त्या सायडीन थंय कितें आशिल्लें तें सगळें क्लियर केलां. दोनूय सायडीचे येवपाचे सर्वीस रोड क्लियर आहा. फाल्यां हांगा वतलो दाबोळे वतलो थंय पळयतो हावजींग घराच्या तोंडा मोकळे ते बारीक बारीक खंय भितर आसा ते हांव डायरेक्ट रस्ते सायडीकूच म्हणटा मेन रस्ते तो झुडिओ बीन आहा पळय त्या रोडार लास्ट पिलर घातला पळय. भोसले रेस्टॉरंटा कडेन म्हाका ताणें फोन करून सांगलें तांचे थंय कितें तरी पोटो जालो ते एका दिसान तांकां सगळें क्लीन करून दिलो. म्हाका जर खंयचेय कितें कोणें धाडलें हांव इमिजिएट इन्स्ट्रक्शन दिता आनी ते इमिजिएटली ऑब्लाय धाडले जाल्यार करप. म्हाका आतां भोवून काडटलें हांव भोंवपावचो सगळें इंजिनियर तुमचे स्टाफ आहा न्हू सर पूण डिप्लॉयड इंजिनियराक सगळ्यांक हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा चीफ इंजिनियर ज्युनियर इंजिनियराक सांग रावंड मारून पळय आनी म्हाका रिपोर्ट भोवता 1-2 दिसां भितर म्हाका रिपोर्ट येतले इंजिनियर. तुमकां सुद्दां कितें जर नंबर नक्षात आयले तुमी म्हाका धाडा नो प्रॉब्लेम. आय एम एक्सेसिबल. जेट पॅचर पावसांत आमी यूज करपाक सोदना कारण पावसांत तांकां सेटीन आसा. जेट पॅचरान काडले की 2-3 वरां वचपाक जाय ते सेट जावपाक. कंटिन्युअस पावस पडून काडून कांय फायदो ना. ते रोखडें वता. हांव मडगांव म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन करून पळयलां न्ही. ताका मिनिमम तरी जाय न्ही. आतां पावस पडून आसा भितर उदक आसा ताजेर जेट पॅचर घालून काडले परतो पावस येयलो जाल्यार ना वता ते. आय डोंट वॉन्ट टू वेस्ट. हां रॅली विजीट इन्स्पेक्शन केन्ना करता तुमी आतां हांव करत आसता इन्स्पेक्शन. हांव इन्स्पेक्शन करता आसतना कोणाक सांगना. हांव म्हाका दिसता तें डायरेक्शन दिता आनी हांव पब्लिसिटी करपाक वता बट पीपल टेल मी फोन करून काम जालें. पूण पावसान जेट पॅटर्न मशीन वापरता तशी दामोरूय घालूंक मेळना. पूण तरी केन्ना केन्ना थोड्या जाग्यार यूज करतात. कोल्ड मिक्स वापरतात. कोल्ड मिक्सान पॉटहोल्स काडटात आनी कोल्ड मिक्सान पॉटहोल्स काडटा ते बरें प्रॉब्लेम जाय. गरम करून डांबर घालपाक मेळना. सो ते जेट पॅचर हाडून फायदो ना तर पावसाचे काम. जेट पॅचर ड्राय स्पेल पडटा पळय 2 दीस ड्राय स्पेल जाले सब काडटा न्ही. पूण ते स्पेशली पावसाक लागून म्हणून हाडलेले. पावसाक लागून हाडूना ते जेट पॅचर आतां नवे हाडूना. जेट पॅचर पयलीं पासून आसा. पॉट होल्स पावसांत जरी पडलो पावसांत जर भरपाक मेळना ना ड्राय स्पेल पडटा. आतां असो स्पेल समज एक 5-6 वरां तांकां मेळ्ळी रोखडे काडपाक तांच्यानी. पावस पडटा आसतना ते कशें डांबर उरतलें. डांबर न्ही ते अल्टिमेटली जेट पॅचर इज ऑल्सो इट इज मेकनायज्ड हें न्ही तें सारकें तशें म्हणटा. आपण कितें न्यूज किंवा फोटो काढून फोटो करा करून अशी कितें फकाणां करता म्हणजे ना ते तशी नाही. लास्ट टाइम यू मेक फन ऑफ मी. नॉट फॉन सर. लास्ट टाइम निलेश कामत टूक द सेम आय डोंट नो टू गोंय विधानसभेची वेंचणूक फेब्रुवारी 2027 जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. वेंचणुकेचें अधिकृत वेळापत्रक वेंचणूक आयोगा कडल्यान जाहीर जातलें. तशेंच विधानसभेचो कार्यकाळ मार्च 2027 सोंपता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. ते हांव डिसायड करिना. इट इज इलेक्शन कमिशन करता म्हणून तुका सांगलें तेज्या कडेन जो कमिशन हे प्रश्न तुमी तांकां विचारपाचे. म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे इलेक्शन फेब्रुवारीन जातलें. आतां ते परत केन्ना घेवपाचें कितें घेवपाचें हें इलेक्शनाचेर डिपेंड. वेळसाव डबल ट्रॅकिंग करपाच्या प्रकल्पा संबंधी सोमारा जाल्ल्या निशेधा उपरांत कांय थळावे चाळवल्यात. कुठ्ठाळेचो आमदार आतोन वाझान निशेध करपाच्या पद्दतीचेर खर टिका केल्या. मजगतीं सामाजीक वावुरपी रोकेजिनो डिसोजान ह्या विशयाचेर उक्ती चर्चा करपाचें आव्हान दिलां. हे फाटभुंयेर विजय सरदेसाय आनी अमित पाटकराच्या फुडारपणा खाला वेळसावचे कांय थळावे शिष्टमंडळ दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे. आरव्हीएलाचें काम बेकायदेशीर आसा अशें सरदेसायचें म्हणणें आसा. लिगल प्रोसिजराचेर हांव गेलो. मुगेले हायकोर्ट एडवोकेटा कडेन आनी दुसरे सर्वे डिपार्टमेंटाक वचून हांव भोंवतकच म्हाका कळोन येयलें रेल्वे को टायटल ना रेल्वे को कांय ना. बट रेल्वे इन पोजिशन दीस हो ट्रॅक आहा तो 50-60 years इट इज रेल्वे पोजिशन. रेल्वे मिन्स गव्हर्मेंट पोजिशन. तालुका मुर्मुगांव, विलेज पाली
सर्वे 114/1 सब डिविजन 1 नेम ऑफ द ऑक्युपंट साउथ वेस्टर्न रेल्वे म्युटेशन नंबर 22262 हांव आतां ह्या कोडे विचारूं सोदता ह्या अनाड्यांक कोडे तुमी सांगताय त्या कोडे डॉक्युमेंट नासतना 114चे नाव इन्क्लूड जावपा जाता डबल ट्रॅकिंग कर्नाटका 2011 to 2020 2011 2012 हे काम कॉमर्स जाल्लें तो रिप्लाय म्हाका आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान की ही नांवां 114चेर कितकोन येयलीं तेणी म्हाका रिप्लाय दिवपाचो जर तर तांकां डॉक्युमेंट्स नाय आतां इतले डिप्युटी कलेक्टर सांगता ओके आय कॅन स्टॉप वेन यू गेट द स्टे गोंयच्या राखणदार म्हणटाय तांकां आनी हे कोण येता भायले येताय तांकां तुमची प्रॉपर्टी तर हे रेल्वे भितर आहा हांव उबो रावता म्हाका MLA नाका म्हाका कोण नाका म्हाका लोक नाका हांव उबो रावता आनी बंद करता तुमी दाखय हुंची प्रॉपर्टी रेल्वे भितर आहा सो लोक सॅटिस्फाय जालो आनी लोकांक कळ्ळें यस बाबा म्हणपा लागली आमची प्रॉपर्टी भायर आहा आमी तांकां हातोर घालपाक दिले अरे तुजे प्रॉपर्टी भायर आहा आनी ह्या लोकांक तुमी नाका मिसलिडींग कोताय सो तुमकां जरी कितेंय कायद्याचेर जाय MLA क्लियर केलो आहा क्लियर कट सांगलो आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका म्हळ्यार नाका तेणे पाथवे कोण दिला दीस इज नॉट अ बिग इश्यू पाथवे दिवपाकूच जाय दीस इज अ रायट ऑफ वे लोक थिंग घरान जाणटो आहा लोक थिंगा जायते म्हणजे भुरगीं इस्कुला वयताय तांकां वाट ना जाल्यार ते हुंयचे वयता ते बेजीक ते बट हिंगेन ते इश्यू तुमगेलो सारको क्लियर कोराय बाबा तुमी येयल्याय झगडोंकू रायट ऑफ वेयाकू ओ तुमी येयल्याय डबल ट्रॅकिंगा लागून हो इश्यू हे कोराय मिक्स कोर नाका इश्यू तुम डबल ट्रॅकिंग बंद कोराय म्हणटा येस डबल ट्रॅकिंग बंद करूंकूच जाय आमी हाय तुमचे बाराबो बट येयलोल्या दिसाकू बाबा हे MLA एश केले तेश केले अरे तुमगे पार्टी प्रमोट कोराय रे कोण अडयता वी आर नॉट अगेन्स्ट दिस थिंग पार्टी प्रमोशन बट हिंग तुमचे बारा वेलसांस लोकू ना तुमकां खबर देखो ना थिंग सायडी आतां रायट ऑफ वे 4 घर आहाय कोण एप्लिकेशन दिला थिंग एजिटेशन येयलो कोण कितें MLA MLA बरें तुमकोडे इनवर्ड एक लेटर आहा जे MLA तुमी रिप्रेझेंट केलोले बाबा हिंगा प्रोटेस्ट आहा तुवें येयचें म्हूण कितें आहा बेश्टे तोंडा येयले तशें उलयता तोंडा येयले तशें आमकां जायत जाता उलोवपाक ते मनशागे कितें आनी तूं एलिगेशन घालपाची बट एलिगेशन प्रूव करपाक जाय न्ही हो इश्यू आयचो कालचो न्हू हो कितलेच वर्सांचो हो डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू कितले वर्सांचो ते आमी विचारले तेन्ना ते एकूच म्हणपाक लागले ना आमकां डबल ट्रॅकिंगू नाका अरे डबल ट्रॅकिंग सोल्युशन तर कितें काडपाक जाय न्हू तुमी सोल्युशनूय काडपाक सोदना डबल ट्रॅकिंग नाका डबल ट्रॅकिंग ऑलरेडी आतां डबल ट्रॅकिंग आतां आमच्या गोंयांत कितले किलोमिटर आहा हांगा पळय मरे हांगा पळय 2-3 घर आले ताका चॅकेट टायल्स घालून पळय लोकांक वचपाक दिले वे दिली सेम ऑपोजीट आहा ऑपोजीट म्हाका दिसता एक 300-400 मिटर सुमार म्हाका दिसता तांकां वे जाय ती बरे भशेन करून दिवपाक येता न्हू इतले व्हडले एजिटेशन करपाक गरज आसना बाबा आतां प्रॉब्लम कितें तुमकां डबल ट्रॅकिंगाक प्रॉब्लम वो रोडाचे रायट ऑफ वे प्रॉब्लम हो सांगाय न्हू सगळो मिक्स अप करून नाका आय ऑल्सो डिडंट लायक कित्याक ते बेजलेस एलिगेशन घाताय आनी बेजलेस एलिगेशन घाल ते म्हाका पर्सनली फील जालें की आमी आमगेलो रियल पोजिशन कितें आहा तो आमी दाखोवपा जाय म्हण फॉर द पब्लीक सो आमी कितें रियल सिट्युएशन कितें आहा तें रियल सिनारियो कितें आहा तो पब्लिकाक दाखोवपा जाय न्हू लेटरान बरोवन विश्लेशण काडली PDN रेजोल्युशन बूक केल्लें आनी फुडें कितें करपाचें काम करपाचें बुलडोजर चलोवन ते पदरे मोडपाचे तशेंच म्हणटात ते हांवें मोडपाचे तुमी थंय गेले ते बुलडोजर ना बुलडोजर थंय मोडला तो लिगल काम आनी तो वापरला तो लिगल ना सिद्ध जाला म्हणून कलेक्टरान सांगला नंतर क्लियर करून आतां चीफ ऑफिसरान ऑर्डर दिवची ते मोडचें म्हणून आनी ते मोडना जाल्यार हांव बुलडोजर चलयता 100% चलयता आमचो सपोर्ट करून नाका म्हाका हांवूच व्हरून बुलडोजर घालून मोडटा गॅरंटेड पूण चीफ ऑफिसरान सांगचें की ते काड आनी ताका विदीन द पिरियड आनी काडलें ना जाल्यार हांव वेलसांवचे ट्रॅकार स्ट्रेंथ कितले आहा कितले पक्ष थंय पावतात वेलसांवचो ट्रॅक सगळ्यांनी उलयल्ले आहा एक्चुअली कितले ते ट्रॅकार पावतात कितले पक्ष पावतात वॉट मॅटर लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है।